उसगांव पालवाड्यात टायर मोल्डिंगाच्या शॉपाक उजो लागलो। बरेंच लुकसाण जालां। टायर मोल्डिंगाचे आनी आरमार करपाचे वर्कशॉप धरून 2 शॉपांनी पेट घेतलो। मोल्डिंगाक म्हूण दवरिल्ल्या पोन्ने टायरांक बुधवारा दनपारां उजो लागलो आनी कपाटाच्या दुकाना मेरेन तो पावलो। वो आग लग गया था और 8-10 कबाड़ के फैक्ट्री में लगा आग। क्या इधर पीछे गोड़ा में, बाद में टायर वाले का लगा। पहले ये साइड में लगा था, बाद में टायर वाले के पास। क्या नाम है? शिवलाल मालविया। कपाड़ का फैक्ट्री है सर मेरा, अलमारी का। वो आग लग गया था तो इसलिए वो बाजू में टायर का हुआ था, उसका ज़्यादा आग लग गया। बाज की वजह से हमारा 8-10 कपाड़ खराब हुआ। बोले टोटल गादी आदि पैंट डब्बा वगैरह सब जल के राख हुआ और कपाड़ बोले 10-15 कपाड़ खराब हुआ और हम बाहर निकलते वक्त डैमेज भी हो गया। ऐसा करके अब समझो 1 लाख 1.5 लाख का नुकसान ही है। वापस मारने को गया तो पानी का 2 गाड़ी है। हाँ, 5 एकड़ का तीसरा गाड़ी है ना, उसमें पानी कम था इसलिए वो दूसरा गाड़ी पकड़ो। उजो पालोवपी दळान दिल्ले म्हायती प्रमाण 80,000चे लुकसाण जालां आनी 1.5 लाखाचे सामान वांटोवपाक दळाक येस आयला। प्रुडंटा खातीर उसगांवच्यान विवेक प्रभू। क्रांतिकारक शहीद भगत सिंग फांसार चढून हुतात्मा जालो इतलोच इतिहास सगळ्यांक खबर। मात भगत सिंग हो नास्तीक आशिल्लो हे चडशा लोकांक खबर ना म्हूण दोतोर सुशील मेंडिस उलयली। 23 मार्चाक भगत सिंगाच्या बलिदान दिसा निमतान पणजेच्या कला आनी संस्कृती खात्यात जाल्ले कार्यावळींत दोतोर सुशीला मेंडिस मुखेल मानेस्त आशिल्ली। फ्री थिंकर्स ग्रुपान कार्यावळ दवरिल्ली। I felt it is very important for people to know that Bhagat Singh was an atheist and that he was a patriot. Every primary school child knows, every college student knows, but very few people know that he was an atheist and what were the reasons why he believed in atheism. So this philosophy of Bhagat Singh has to reach out to the people. Now it's not that there may be many people in the audience who may or may not believe in Bhagat Singh's views. All of us don't have to agree, we can disagree, but we need to respect his views as an atheist. Bhagat Singh आनी थोडी वर्सां उरलेले जाल्यार ह्या देशान व्हडली क्रांती जावपाची आसली। अनफॉर्च्युनेटली व्हेरी यंग एज तांकां वीर मरण दिवचें पडलें। आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। पेडण्या मुळाव्या शाळांनी मिड डे मील दिवपी गटां खातीर शिक्षण खात्यान खासा कार्यशाळा घेतली। माध्यान्न आहार कसो करप आनी ते विशीं जतनायेचेर बायलांक शिक्षण दिलें। सेल्फ हेल्प गटांक मार्गदर्शन करपाक वर्षा टोपले आशिल्ली। कार्यशाळेंत कांय सर्ती दवरिल्ल्यो। आयचो हो पयलो कार्यक्रम जो पेडण्यात जाल्लो आसा, खऱ्या अर्थान हो सक्सेसफूल जाल्लो आसा की जे प्रेजेंटेशन तांच्यांनी केल्लें मिड डे मिलाचे 5-6 तरेची जी वेगवेगळे डिशीज तांच्यांनी मांडले वेगवेगळे आनी ते प्रोफेशनल कॅटररा टायपान तांच्यांनी मांडले। मिड डे मील स्किमीक बरें भवितव्य आसा अशें म्हाका। खासदार निधी खाला कामां बेगीन करपा खातीर सरकारान प्रक्रिया सुटसुटीत करची म्हूण खासदार शांताराम नायकान मागला। ताणें दिवचल पालिकेच्या 7 प्रकल्पां खातीर निधी दिला। ही जर गरज केली जावं शकता की जर तर आतांचे एक्झिस्टिंग रुल्स चेंज केले आमी की हांगा पयलीं एक फायल वताली, एका 5 स्टेप्स लागताले, ते कट करून जर 2 स्टेप्स केले जायते ताका इज ऑफ गव्हर्नमेंट आनी 2 स्टेप्स करपा खातीर तुमी रुल्स अमेंड करपाक जाय। म्हापशेच्या डीएमसी कॉलेजीक नॅक ए ग्रेड मेळ्ळ्या म्हूण प्राचार्य डॉक्टर दिलीप आरोलकरान म्हायती दिली। I am happy to announce that our college has been accredited with A grade by the National Assessment and Accreditation Council, Bangalore. The grade has been declared at a meeting recently held at Bangalore on 17th of March 2016. National Assessment and Accreditation Council is a body set up by University Grants Commission, New Delhi, to assess and accredit various colleges and universities in India. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्यान खबरांची तरंगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।